हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कशे आहे तुम्ही? आयज हांव लेट उठवले, कालसा टायर्ड जाल्ले ओके. आनी आयज चाय बी बसलोले. चाय कितें केलें दाखयता ओके. चय कॉर्न बिफा एश केले बेश्टी चिली फ्रायची स्लायस ब्रेड चाव आनी पियेसन पिलो आनी प्रिंसान वच या तो आतां तें प्लेटी हें करपा येयला रुच काडून. सो च्या बी पिता मागीर मेवता तुमकां ओके. जी भायर काडा मेळटा तुमकां म्हजो च्या बी गेल्यार म्हाका विडियो करूंक मेळोक ना. सो आतां मातशें न्हू नुस्तें हाडपा वयता. जाय दीस जाल्यार तें सांगता नुस्तें हाड नुस्तें हाड नुस्तें हाड. बट तो जाता चोय तूं विडियो काडटा थंय नुस्तें बोद आसा तें. सो चोयता हांव तिका ओके. कितें सदां मास हायन हायन बेजार आसा म्हण आतां नुस्तें हाड म्हण चोयता. सो मागीर मेवता तुम तिका. लाव हें केसो नुस्तें रे? आं हें केसो नुस्तें? बरें आई आतां तेश कोणशें आतांच सुंगटां घेतली. हो चोय येसनी खेळटा. तो पिठो मातशें पोतून गेलो गाडी घेवन कितें हाडपा इसरोलो तो. आमी हिंगा उबो रावलो तेका न्हू हो चोय तें कितें कोत्ता पोती घेवन ती. आतां हेजो तें पिटराक वेहिकल टॅक्स आहा तें फारीक करपा वयता ओके. सो तें कोत्ता आनी मागीर मेवता. तें मातशें पोस्टां आयलोलें ओके. तो वयता आनी उबो रावता थंय. हांवें चोय फाटल्यान आहलो. गेलो आमी पे करूं. आयज सोमो बरो ना बँक हॉलिडे मस्त. आयज बंद आहा. सो हालेपा पडलें आमकां. सो मागीर मेवता. पावल्लीं घरा कडेन आनी पिटराक कांय नाहलोलें टिफिना सो तेका इल्लोसो पुलाव कोत्ता आतां. आनी आमी नुस्तें हें हाडलें मोरी दाखयता. सो तेका आतां आमोटीक कोत्ता तेजें. सो मसालो बी लायता आनी मिन्स मसालो मीठ बी लायता तेका. आनी चोय सालमोना बोडूक हाडलोलें. आनी केसो आनी तें नुस्तें फस्ट दाखयलो चोय विडियोचेर तें केसलें चोय तें कातरूं जाय चोय. चोय कातरपा जाय तें. सो आमोट टिका हांव ती हेज कोत्तून ती हांव शेअर करपा ना कितें ऑलरेडी आमोट टिका रेसिपी शेअर केलो आहा. ओन्ली थिंग तें नुस्तें डिफरंट शाक घातना हितून. सो चोया तुमगे चॅनलाचेर आसतलें ओके. सो आतां हांव तें कोत्ता आनी आय विल सी यू लेटर. सो हेंचें जालें च्या बी पिल्यो सगलें आनी आतां म्हण हांव विडियो एंड कोत्तोलें. आयज व्हडलेशें कांय नाहलोलें बेश्टें डेली कितें केलें तें जाल्लोलें. कांय रेसिपी बी कांय शूट केलो ना ओके. हालगोडे घाल. Like my video, please like, share and subscribe to my channel. And take care and bye bye. See you all tomorrow.